Kristani sota tuka uskiakoti sota tuka ushapora sota tuka sogli kori sota tuka ushapora sota tuka sogli kori sota tuka disa fatu odetana arsali udka sotta Ciao di sa Gesù Bhozonn tu ka dunia de beloita Ai ciao di sa Gesù Bhozonn tu ka dunia de beloita मोठ्या मोगाळ भाव भयणांनो अनेकदां देव आमकां सगल्यांक एक सोयेक दिता ह्या वखदार जेजूक आमच्या काळजांत घेवंक तेच देखून आयज पयलो शुक्रार देखून हांव जेजूच्या काळजाची मीस कोत्ता आमची सगलीं काळजां जेजू भाशेन जावचीं नात पूण आमी मातशें प्रोन करूंक जाय जेजू भाशेन आमी काळजां करूंक म्हणून हें मनान धरून आयच्या आमच्या मागण्या मदें हें मीस भेटयता थँक्स गिवींग मॅस ऑफर्ड बाय कासिल्दा फेर्नांडीस आंगवण्याची मीस दिवन कासिल्दा फेर्नांडीस नागमोडे देवान आमच्या मागण्या ताच्याच मागण्या वरवीं सगलीं देणी ताका फावो करूंक आमच्या मागणी बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवीन आमेन. आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं. खाळ जाणटान दूख दोत्तेल्यांक बोगसणें दिवच्याक जेजू तूं आमचीं काळजां वयर उबारता आमच्या काळजांक तूं भलायकी दिता आमच्या काळजांत कसलेंय दुयेंस जातलें तूं पयस करता पूण आमीच जायते पावल तुका वळखूंक ना देखून सोम्या काकूत कूळ सगळीं म्हणुया सोम्या काकूत कूळ सदांच जेजू तूं आमकां रावता केन्ना आमचें काळीज वायट आसा जाल्यार तें बरें जातलें काय म्हणून तूं सदांच बक्षीत आमकां आसा तर ह्या वखदार आनी एकदां जेजू आमी मागता तुजे लागीं भोव करून आमचीं काळजां सारकीं नात जायते पाट पिडेंत आसात हीं काळजां नव्यान करूंक तूं पातक्यांक आपोवंक आयलाय Krista kakut kul Krista kakut kul आमकां दुबावना आमच्या दुबावांत तूं आमकां सदांच आपले हात उक्ते करून आमकां वेंग मारूंक येता आनी हाकाच लागून आमचे खातीर विनंती करच्याक तूं देवा बापाच्या उजव्याक बसलाय Somya kakut kul Somya kakut kul सोर पद वेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सगल्यांक एक दीस सासणाच्या सुखाक पावूं Amen. प्रार्थूया जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा आयच्या दोबाजीक समयार
तुज्या प्रितीवंत पुताचें काळीज आमी आनंदान वोण दिता आनी ताच्या अप्रमीत मोगाच्या देण्यांचो दिनवाशी काळजान उगडास आनी एकदां कोत्ता ही सदां वावते जोरींतलें जिवीत दैवीक जिवीत आनी तातूंत आपलोली कुरपेची सुबांदणी घेवन दादोशी जावन आमकां सगल्यांक फावो कर तुज्या पुता जेजूचे नांवीन जो जियेता राजवट चलयताय सासनांच्या सासनांत आमेन. भाग्योंत पावलून फिलिपकारान बरयले चिटी वेलें वाचप. म्हज्या बाबा भयणीनो, हुर्बीन म्हजो पाटलाव करात आनी तुमकां मेळलोल्यो आमचे नमुन्या प्रमाणे चलतल्यांचेर दोळे दवरात. कळ्ळेंच, हांवें तुमकां पुस्कोलदां सांगलां आनी आतां रोडून सांगता. जायतीं जाणां क्रिस्ताचे कुर्साचे दुस्मान जाल्ले परी चलतात. तांचो शेवट निसंतन, तांचो देव तांचें पोट, तांची वडवीक तांचेर लोजेर आसा. संवसारांतले वस्तू भायर ती आनीक कित्याकूच मोल दिनात. पूण आमचो काशा देश स्वर्गार आसा आनी स्वर्गांतल्यानूच एक सोडवणदार येतलो म्हूण आमी आशेन रावता. सोमी जेजू क्रिस्त तो आपले पोरजोळीत कुडीच्या उजवाडान हे आमचे होलके कुडीचें रुपांतर करतलो. सगळे वस्तू आपणाचे आधीन करूंक शकता तेच पदवेन हें रुपांतर तो करतलो. म्हणटच म्हज्या बाबा भयणीनो आनी प्रितीवंत इश्टानो, सोम्या सवेन तीर रावात. तुमचो मोग आसा आनी तुमकांच हांव आवडेता, कित्याक तुमी म्हजो संतोश आनी मोहिमेचो मुकूट. देवाचें उतरें. देवाचे व्हड उपकार. आयकल्ले देवाचे उतराक आमचो जबाब जावन दी. संतोश भरीत आनंद भरीत सर्वेस्पराच्या घरा वचूया. म्हणुया, संतोष भरीत आनंद भरीत सर्वेस्पराच्या घरा वचूया. सर्वेस्पराच्या घरा वचूया. ही उतरां म्हज्या कानार पडटात. केदो व्हडलो संतोश म्हाका भोगलो. आमी पावल्यो जेरुजाल्या. तुजे दरवंट्याचेर आमचीं पावलां. तुजे भितर रिगले आमचे पै. जबाब, संतोष भरीत आनंद भरीत सर्वेस्पराच्या घरा वचूया. तुंय सर्वेस्पराचें नांव वाखाणूंक इस्रायेलाचो कायदो. थंयसर मांडल्यात मोसुंबेचो सोदरे, दाविदाचे घराण्यांचो सोदरो. जबाब, संतोष भरीत आनंद भरीत सर्वेस्पराच्या घरा वचूया. उद्गार, हालेलुया 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 हालेलुया. जो कोण देवाचे उतराक पाळो दिता असले मनशां सवें खरेंच देवाचो मोग सोपून जाला. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सवें आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सुम्या. आपल्या शिसांक जेजून अशें म्हळें, अशें सांगलें, कोण एकलो गिरेस्त मनीस आसलो आनी ताका एक मुगदोम आसलो. हो ताचे गिरेस्तकायेची वायट लायता म्हूण कोणें ताचे सरचें वचून हाचेर फिर्याद दिली. हाका आपोवन हाडून दोनयान विचारलें, तुजे विशीं हांव हें आयकतां तें कितें? तुज्या कारबाराचो हिशेब दी, तर ह्या फुडें म्हजो मुगदोम जावंक तुका मेळचें ना. तेन्ना मुगदोमान
आपणाच भितर म्हळें, म्हजो दोनी म्हजें कडचें मुग्धमपण खाण घेता म्हणटकूच हांवें आतां कितें करचें? कोणूक म्हाका सोकोत ना, भीक मागूंक म्हाका लॉस दिसता. बरें, म्हाका मुग्धमपणावेलो मीक लायल्या उपरांत कोणें तरी म्हाका आपणागेर घेवचे खातीर हांव कितें करचें तें म्हाका कळ्ळें. आपल्या दोनयांच्या एकल्या रीणकाऱ्याक आपोवन ताणें पयल्या लागीं विचारलें, म्हज्या दोनया, तूं कितलें देवीद आसाय? ताणें जाप दिली, 100 मापां तेल. हाणें ताका सांगलें, तुजें रीण पत्र घे, बेगीन बस आनी ताचेर 50 बरय. मागीर दुसऱ्याक विचारलें, आनी तूं कितें देवीद आसाय? ताणें प्रतिपाल केलो, 100 मापां गंव. हाणें ताका सांगलें, तुजें रीण पत्र घे आनी पयशीं बरय. आनी तोच वितेन आपलें काम केलें म्हूण त्या नाड बुदीच्या मुग्धोमाक दोनयान वाखाणलो. कित्याक संवसारी मनशां आपल्या सारकें लागीं चलता घोलतना उजवाड्याच्या मनशां परस अदीक तोजवितेची. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वखाणी तुका क्रिस्ता. म्हज्या मोगाळ भाव भयणानो, जेजू आयज ह्या उतरां वरवीं 2022 वर्सां आदीं आमचो संवसार चलता त्या भाशेन चलनासलो. म्हणटच आतां सगल्या रुपया तेल तें चड करून कोणूच घेयनात, रीण काडिनात. आतां सगळें बँकां वरवीं बँकां वचोन दुडू. म्हणटच ही चाल आयज वयर पावल्या, वो सकयल पावल्या हांव नकळो, पूण दुसरी जाला. आनी आयज काल कितेंय आमी करतले जाल्यार आदवोगाद जायच आमकां कॉन्ट्राक्ट करूंक, कोणाकूच पातयेना. आदीं आमी जाणा तोंडाच्या उतरान कितें सांगलें म्हणटच एकलो मांदून घेतालो आनी तें उतर पाळटालो. पूण आतां उतर कोणूच पाळिना, कोणाच्याच उतराक वालोर ना, किंमत ना. म्हणटच हाकाच लागून कितेंय करतलें जाल्यार आदवोगादाचो उपकार मागोंकूच पडटा. तें पत्र आसल्या बगर कोणाकूच कांयच मेळना. आयज दिलें जाल्यार तोच मनीस फाल्यां ना म्हणटालो. हें जरी तर हें बरयलेलें आदवोगादांनी बरयलेलें ना जाली जाल्यार भाटां त्या देखूनच सगळीं गोंयचीं भाटां वेतात. कोणूच रेस्पेद दिना, कोणूच मान दिना. ह्या जाग्यार आयज आमी आसा. ते देखून म्हज्या मोगाळ भाव भयणानो, आमी आमच्याच कितें आमी करता तें ह्या जिवितांत, चालत्या जिवितांत आमी जाणा. ही गरजेची वस्त ही करूंकूच जाय. आनी ही करिना जाल्यार आमच्या लागीं कांयच ना, सगळें दुसरो घेवन वता. तेच भाशेन म्हज्या मोगाळ भाव भयणानो, आमी ह्या संवसारांत चलतना आमची चाल कोणाचेर आमी दवरूंक जाय. आमची चाल सदांच एक दीस काबार जातलीच. कितलेंय आमी आदवोगादां लागीं आनी हेर मनशां लागीं पत्र केलें जाल्यार तें थिंगाच दवरूंक पडटलें. पूण आमकां सगल्यांक एक दीस जेजूच्या काळजा भाशेन ताचेंच आयकून आमकां स्वर्गीय राज्यांत वचूंकूच जाय. म्हणटच हें आमी पळोवया, आयज आमची चाल खंय आसा ती. जरी तर आमी जेजूचीं उतरां मानता, ओ जेजूक फाट करून दुसऱ्याच काळजांत सवय आमी वेता आनी दुसऱ्याच काळजांक आमी भुलता, तें आमचो जबाब आयज हे मिसा वरवीं देव आमकां उक्तें मन करून फावो करूंक हें जावन आसा म्हजें मागणें ह्या मिसान.
kalsa duvota sukanido soramgere Jesu tuka betoita sukanido soramgere Jesu tuka betoita Utkacha temya gori Amka tuja gerokta Kursachi tuji bori Jesu munshata rona Kursachi tuji bori Jesu munchatarona उभी राहूया मोशा मोगाळ बाबा भयणीनो मोशें तुमचें बलिदान सोर पदवेदार दया बापाक मानतात असलें जावं म्हूण मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमी आमच्या नाकी पवित्र सभेच्या आदावाक सरीसपोर मानून घेवं जेजूच्या आनी आमच्या बापा तुज्या पुताची आज्ञा पाळून ह्यो एकवटाच्यो आनी शांतीच्यो खुणा गोवाचो उंडो आनी दाकांचो सोरो आमी तुका ओपून दिता जशें जायत्या कोण्यांचो एक उंडो आनी जायत्या दाकांचो एकूच सोरो आमी करून घेता तशेंच तीच जेजूची कूड आनी रगत घेतल्यांक आमां सोमे सांग शांतीन आनी मोगान सोपून एकवट जायसो कर क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमेन सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमची सवय आसूं आमचीं काळजां उबारुया आमी ती सोरेस्परांतां उबारता सर्वेस्परा आमच्या देवाक दिनवासुया होय अशें आमी करूंक फावो पवित्र बापा तुका दिनवासूंक आनी वाखाणूंक आमचो नितीचो कायदो तूं एकूच देव जिवो आनी खरो सर्व काळा आदीं सासणांच्या सासणांक अगोम परजोळांत तुजी येताय तूं एकलोच बरो आनी सगल्या जिविताची जोर सर्व रोसना तुवें रोसल्याय आनी तुज्या आशिर्वादान भरल्याय आनी तुज्या उजवाडाचेर पळजोळान तूं त्यो दादोशी कोत्ताय देखून हिशोब नासलेलो देवदूतांचो दोळबार दीस रात तुजी सेवा कोत्ता आनी तुजी मोहिमा रूप रूप बघून निरंतरीन तुका वाखाणटा तांचे बराबर आनी सगल्या रोशनेच्या नांवान संतोसान आमी तुजो प्रताप गायता Povit, povit, povit Nalvaranco sorvespoto Sorgani somsa Volga tuja vojvova Un surgi tuka suiso Sorvespora ce navi Yetata kasu Un surgi tuka suisui पवित्र बापा तूं भोव वोत्तो आनी सगल्यो तुज्यो कन्यो जाणवायेच्यो आनी प्रिती मोगाचे म्हूण आमी तुका वाखाणटा मनशाक तुवें तुज्या सारक्याचो रोसलोय आनी तुजी आपल्या रोसणाराची सेवा करून ताणें सर्व रोसणाचेर राजवटकी चलोवच्याक सगले सृश्टीचेर ताका अधिकार दिलो तुजी आज्ञा माडून ताणें तुजी इश्टागोट ओगडायली तरी तुवें ताका मोनाच्या झाडांतलो सांडूंक नाय पूण तुका नव्यान सोडून तुजेशी पावच्याक तुजे काकुलतीन सगल्यांक तुवें आदार दिलोय पोत्तून पोत्तून तुवें मनशाक कोडे करार केले आनी तुज्या प्रवाद्यां वरवीं तुजे सोडवणेची वाट पळोवंक तांकां शिकयलें शेकी पवित्र बापा संवसाराचो तुवें इतलो मोग केलोय नेमलोलो काळ भोगतोच तुज्या एकल्याच पुताक आमचो सोरवंडार जावच्याक धाडलोय
पवित्र आत्म्या वरवीं ताणें कूड घेतली आनी आंकवार मरयेंतान तो जल्मलो. आपणा खातीर जेवच्याक तुज्या पुतान बापा तुजे तान पवित्र आत्म्यांक पाठयलो. हो पवित्र आत्मा बावाट्यांक दिल्लें. पयलें वर्तें तेणें संवसारांत आपल्या काम सोंपोवन आमा मनशांच्या सोपुनांचे पवित्र कृशाक जेजून ताका धाडलो. देखून बापा सासणीक कोराच्या खुणा वरवीं जेजून दवरला तो व्हरतो संस्कार आमी आतां समोरमता. तोच पवित्र आत्मा हे आमची देणी पवित्र कर म्हूण आनी अशीं ती आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावंक म्हूण मागता. संवसारांत आसलेल्या आपल्याचो ताणें सदांच मोग केलो. पूण पवित्र बापा तुवें ताका मोहिमेमंत कोचो वेळ पावलो. ताणें आपली मीत मेर नासलेलो मोग दाखयलो. ते जेवणार आसतना ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच पोरी ताणें दाखां सोऱ्यान बोललेली खास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नवे आनी सासणीक कोराऱ्याचें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्तां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गोटपोरगोटुया. तुझ्या कुर्सानी पोनोलची मोतपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण. मोगाळ बापा आमचे सोडवणेचो उगडास आमी समोरमता. जेजू मेलो मेल्ल्या मदें देंवलो पुनर्जीवन जालो आनी तुज्या उजव्या हाताक चोडला म्हूण आमी सोत मानता आनी आमी परगोडटा. तो वैभवान परतून येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन तुका मानता आनी आख्या संवसाराक सोडवून दिता. तें बलिदान ताची कूड आनी रगत आमी तुका समर्पिता. बापा तुवेंच तुजे पवित्र सभेक दिल्ले बोलयेचेर तुजी नदर घाल आनी ह्या एकाच उंड्यांत आनी कालसींत वांटो घेतल्यांक आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकेच कुडीन मोय पासान एकठांय आनी तुजे मोहिमेच्या मानाक जेजू सवें एक जिवी बोली आमी जावंक निर्मी. बापा जांचे खातीर आमी भेटवणी कोत्ता त्या सोमेस्तांची काकलूत कर. बो करून तुज्या चाकराक फ्रांसिस्को आमच्या भाग्यवंत बापाची, कार्दिया फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापाची, पवित्र सभेच्या समेस्त गवळ्यां आनी सगल्या दर मोणयारांक तशेंच भेटवणी कोत्तेल्यांक हांगा एकठवलेल्यांक हांगा आजीर आसलेल्यांक आनी सगळे तुजे पोरजेची काकलूत कर. तेच परी खऱ्या मनान तुका सोदतेल्यांक सोमेस्तांचेर तुजी दयाळ दिस्त घाल. शेकी क्रिस्ताचे शांतीन मरून गेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची दया कर आनी जांचो भावार्थ तूं एकलोच वळखताय ते सगल्या मेल्ल्यांक तुज्या सुखान घे. दयाळ बापा आंकवार मारे देवाची माये सांगता भाग्यवंत सांजिजा तिचो पोती आनी तुज्या दोर दुतां आनी भक्तां बराबर आमा सोमेस्तांक तुज्या भुरग्यांक सर्गीचें सूख जोडूंक फावो कर. तुज्या राजान पातकाच्या आनी मोन्नाच्या खुशडेपणांतले सुटलेले सगळे तुजे रोसणेक बराबर आमी तुका वाकोवणूक पावूं. ते क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं
ताचे उद्देशी सगल्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसारांत वांटून दिताय. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा, सोर वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनाक. आमेन. मुशा मगळ बाब भयणानो, आयज हांवें चवथें प्रार्थन घेतलां. सदांचे पयलीं आमी दुसरें घेतालें. तुमकां दाखोवंक गिरेस्तकाय जेजूच्या काळजाची, म्हणजे ही गिरेस्तकाय आमच्या मनांत धरून सगलीं बराबर म्हणुया. आमच्या बापा सर्गेच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तुजी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो किराय आमकां दी, आनी आमी आमची इश्टलां बक्षिता, तशी आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताळणेंत पडोवन दिवं नाका, पण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोर वंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो वशान वत रेखता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी, पदवी आनी मोहिमा तुजी ससच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोर नुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बावार्थाचे दीस घाल, आनी तुजे कुशे परमाणे तिका शांती दी, आनी तूंच तिका एकवटांत सांबाळ, जशी येता राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जेजूच्याच नांवान एकामेकाक शांती दिवया. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडलेली आमची काकूत कर. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडलेली आमची काकूत कर. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडलेली आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा. ती शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान ती सगलीं आमी सुभागी. सोम्या, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. Sunaka maka kreska Jesu kanege sogli bora Tu Jesu Tu Jesu Tu Jesu Tu Tsama Tu Jesu, Tu Jesu, Tu Jesu, Tu Tsama Kasa Jesu naka maka volvi Jesu kanage sogli bolvi Tu Jesu Tu Jesu Tu Jesu Tu Tsama Kasa Tu Jesu Tu
जेसू तू जेसू तोच म्हाका आसा Gesù carne sokolo sotu Gesù totsama kasa Gesù totsama kasa बराबर म्हणूया क्रिस्ताच्या वतम्या म्हाका पवित कर क्रिस्ताची कुडी म्हजें धारण कर क्रिस्ताच्या रोगता म्हाका दादोस कर नाणूय म्हाका उदकान कोडवडाच्या पवित कोश्टानो म्हाका घट करात तूं बरव्या जेजू चितान म्हाका आयक तुज्या गायांनी तूं म्हाका लिपय वेगळो हांव सूर कधीच दिवं नाका वायट दुस्मानांतलो तूं म्हाका वाटाय मरणाच्या वेळार तूं म्हाका आपय तुजे सोरशी येवंक तूं म्हाका फॉर्माय भोगता सांगाती तुका वाखणच्याक आमेन. उभी रावया. देवा आमच्या स्वर्गींच्या आनी संवसाराच्या बापा आमी वांटो घेतला ताचे वरवीं स्वयंबा व्हरतो मोग आमच्या काळजांनी पेटय अशें तुज्या पुता जेजू सोरशीं आमकां अदीक अदीक ओडून घे आनी आमच्या बा भयणी सोवें तो खरेंच जियेता म्हूण ओळखून मोगान तांची चाकरी करूंक आमकां कुरपा दी हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवें जे सोवे आसूं जेजू आमकां ह्या पवित्र वरान आपुणूच बेंसांव दितलो देखून हांवें बेंसांव दिवपाची गरज ना.
सगळीं दिवी घालुया. Sacramentum raolonia mogacha Jesu. Sacramentum raolonia mogacha Jesu. Ulpa yamchi kalasa tuja moga mogu kami tuka sasna cha sasna. Ulpa yamchi kalasa tuja moga mogu kami tuka sasna cha sasna. Munsha soiba aelolia devacha puta. Munsha soiba aelolia devacha puta. Usuyaka tuja jeora mesa zaucha kami kuri devachi burgi. Usuyaka tuja jeora mesa zaucha kami kuri devachi burgi. म्हज्या मोगाळबा भयणानो, जेजू आमची सगल्यांची काळजां वळखता. जेजू जाणा आमी खंय आसा आनी आमचें काळीज खंय आसा तें देव जाणा. हांव जावन आसा एक सावळी. म्हज्या उतरां वरवीं देवान म्हाका इन्स्पिरेशन दिवंक ह्या वक्तार म्हज्या पासत तुमी मागात, हांव तुमकां आर्गां दितां. आनी जें कितें हांव सांगूंक सोदतां तें तुमकां बरें लागता जाल्यार तें जावन आसा जेजूचें. आनी कितेंय म्हजें तुमकां बरें लागना तें ती जावन आसा म्हजी असोकताय. हें तुमी मनान धरूंक जाय. फकत जें इन्स्पिरेशन तुमकां मेळटा तेंच जेजूचें मानून घेवन तुमकां करपा मेळो. I truly believe, my dear friends, that all the inspiration that lifts you up, that touches your heart, gets to your intellect, that is Jesus. If any reason, whatever I say, and if that does not touch you, that is my weakness. So keep that in your mind, and as long as our Leno is here, is good. He always knows how to give us the inspiration music. So today we'll meditate on beatitudes. And he beatitudes kotana. Poile sotir ata lenoi barabar poili beatud ami kantar koruya.
구시모나 지고는 고리 고리스 바디 구시모나 지고는 고리 고리스 바디 솔기시나 고리스타치 고리스타치 구시모나 지고는 고리 고리스 바디 खुशेमोणान गरीब तीन सुभागी स्वर्गींचे राज तांचे. Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. बसूया. मोशा मोगाळबा भयणानो, गरीब हें उतर आमकां चडशें मानना. कोणाकूच गरीब आसलेलो नाका. सगळीं आमीतलो काम धंदो वावर कोत्ता गरीब काय सोडून वयर सरोंक. आनी गरीब काय सोडटाना जायत्या भासांची गरीबसाण आसता. दुडवांक लागून, घराक लागून, मोगाक लागून. ही गरीबसाण फकत दुडवांकूच चेर घोडे आमचें मन आसत. पूण ही गरीब काय जायत्या भासांची आसा म्हूण हांवें सांगलां. आनी ही गरीब काय आयज हांव एका विशयाचेर सांगूंक सोदतां. गरीब काय चड करून एका गोवा मोदें आनी बायले मोदें आसूंक शकता. ताणें आपलो काजाराचो साक्रामेंत घेतलो जाल्यार थोडीं वर्सां जालीं म्हणटच तांकां एकामेकाचो वाज येता. एकामेकाक कांयच रेस्पेद नासलेल्या भाशेन चलूंक पावतात. तांच्या काळजांत ही उर्बा ना. ही उर्बा गरीब जाला, सामकीच गरीब जाला. तर म्हज्या मोगाळ भावा भयणानो, जीं काजारी आसा, तुमच्या काळजांत हो मोग ना. हो मोग कशे परी तुमच्या काळजांत येतलो? गोवान चिंतूंक जाय सदांच आपल्या बायले प्रस आनी दुसरी वस्तोरी संवसारांत ना. आपली बायल जावं आसा व्हडल्यांतली व्हडली गिरेस्तकाय. हें दिसान दीस चिंतलें जाल्यार दादल्याचो दोळो दुसऱ्या बायलांचेर वचपाक ना. तेच भाशेन बायलेनूय चिंतूंक जाय म्हजो घोव जावन आसा सगल्या मनशां मदें बरो, कितलेय देफीत ताका आसूं. आनी हें चिंतलें जाल्यार बायलेचो दोळो दुसऱ्या घोवांचेर आनी भुरग्यांचेर केन्नाच वयचो ना. तर ही गिरेस्तकाय तुमकां फावो जावंक आयज एक खेरीत भाशेन जंय तुमच्या गांवांत तुज्या काळजांत हो मोग ना जाल्यार देवान गोवा बायलेक सगल्या काजाऱ्यांक तुमकां दिवंक म्हजें मागणें. उबी रावया. Korestaci Ushimona Rikonungori Koresabagi Karsachi ko Dulobakalati Koresabagi Prithvice dais korestaci Korestaci
두시모나 지코는 고리 고렌스바기 두시모나 지코는 고리 고렌스바기 솔기시라 고렌스타지 고렌스타지 두시모나 지코는 고리 고렌스바기 रोटाती रुदोन कोत्ताती सुबागी देव तांकां बुजवण दितलो देव तांची दुकां पयस कोत्तलो Blessed are they who mourn, for they will be comforted. बसूया रडप दुकां आमच्या जिवितांत सदांच आसतात रडटात आमी म्हज्या मोगाळ भाव भयणानो आमच्या कुडीच्या असोकतायेक लागून दुयेंसाक लागून आमी मागता जेजू लागीं आमकां भलायकी दी म्हणून आमची भलायकी जायते फावट एक कॅन्सर जालो जाल्यार आमी दोतोरा लागीं घालता जायते फावट दोतोर हो कॅन्सर कातुतात आमच्या कुडीचे सांदे कातुतात दुसऱ्या कुडीक साल्वार करूंक डायबिटीज जावन कितेंय बोटांक कातरूंक जाय जाल्यार आनी कितेंय कातरूंक जाय जाल्यार दोतोर सांगता ते प्रमाणे आनी दुसरो उपाय ना जाल्यार आमी त्या दोतोरा लागीं सांगता कातोर काड कित्याक जें पळय वायट आमच्या कुडींत आसा तें आमी पयस करूंक आवडटा जेजू आयज आमच्या भितरलीं जायतीं जाणां कुडीच्या दुयेंसांत आसात जायत्या जाणांक सोंसूंक पडटा जायत्या जाणांक सवस खायना जायतीं जाणां रडटात तो जेजू आयज आमी तुका आमच्या भावार्थाच्या दोळ्यांनी पळयतना जेजू आमकां सगल्यांक हांगा आयज एकठवलेल्यांक तुजी भलायकी आमकां दी जेजू आमी पादेशीर जाता जेजू जायत्या लागीं पयशे नात जे दोतोर मागता तें दिवंक जेजू जायत्या लागीं वखदां घेवंक पयशे नात जायते फावट कितें बरी खावंक आपल्या भुरग्यांक पासून करतलीं जाल्यार हे पयशे जेजू सगले वखदांक वेतात जेजू आमचेर एक नदर घाल सगल्यांचेर एक नदर घाल जेजू आनी तुज्या बळवंत आत येण्या आमकां येवन तूं आमकां आमी मानता तूं व्हडल्यांतलो व्हडलो दोतोर तुज्यावन दोतोर दुसरो ना तो जेजू खाल तिका येवन आमी मागता हे वखदार तुजें दोतोरपण आमच्या कुडींत येवं आनी तुज्या वरवीं जीं कोण सोंसतात तांकां हें रुदोन पयस जावंक उबी रावया आताची कोण रुदोन कोता कोरेच भागी ताका बुसवण कोरेच मेळटा कोरेच मेळटा तुशी मोना जी कोण गोरी कोरेच भागी तुशी मोना जी कोण गोरी कोरेच भागी सोर्गीशिरा कोरेस्ताची कोरेस्ताची
구시모나 지코는 구리 고렌스 바기 बोलिंती सुभागी देव तांकां प्रितूम तांचें दायज कशें फावो करतलो. Blessed are the meek, for they will inherit the land. बसूया. म्हज्या मोगाळ भाव भयणानो, सगल्यांक आमकां बरेंपण दिसता जरी तर आमकां कोणेंय मोडलें जाल्यार हो एक बरो मनीस, एक बरी वस्तरी, एक बरें भुरगें, एक बरें चेडूं, हो एक बरो चेडो, तें सगल्यांनी कोणेंय मोडलें जाल्यार आमकां खेरीत भाशेन एक डिप्लोमा कसो मेळटा आमच्या जिवितान. बरें हें उतर आमकां सगल्यांकूच जाय. आमी कालूच फेस्त केलां सगल्या मेल्ल्यांचें. तर म्हज्या मोगाळ भाव भयणानो, त्या आदीं आमी सगल्या सांतां भोगतांचें फेस्त केलां. सांत भोक्त जावन आसले जे लोक मानताले बरे मनीस, बऱ्यो वस्तोऱ्यो म्हणून तेच तांकां सांत हें उतर मेळटालें आनी हे सांत जाल्या उपरांत दुसरो लोक तांकां मानताले. एका गांवांत एक बरो मनीस आसलो जाल्यार, एक बरी बायल आसली जाल्यार तो मेलो उपरांत तांची फामिलूच न्हय आख्या गांवांतलो लोक वचून ताका ताच्या फोंडार फुलां घालतालो, वाटी पेटयतालो आनी हेच वरवीं हे सगळे सांत आसात ते आमचे इगोर्जेन पयले ह्या वरवीं जावंक पावल्यात. एकाच उतराक लागून बरेपण, बरो मनीस जेजूच्या मुखार हांव हें सांगता कित्याक हांव जाणा इतिहास वाचून, हांव जाणा कशे परी आमी सांत आसात ते आमी सगळे तांकां नमस्कार करता म्हणून. आनीक हे सांत जाले म्हणटच तांच्या वाड्यान दिसान दीस कोणूय वचून तांकां वाती पेटयली आनी तांचे वरवीं मागता तें तांकां मेळ्ळें जाल्यार तो खऱ्यांनीच सांत म्हूण लोक तांकां पासारतलो. आनी म्हज्या मोगाळ भाव भयणानो, अवताराचो मान उपरांत आयला. अवताराचो मान जायत्या वर्सांनी सांत म्हूण पुरगोट करून रोमा शारांतान हें केल्या उपरांत अवताराचो मान, पूण अवताराचो मान ताका फुडेंच मेवलो. आनी आयज आमच्या मदीं आमच्या भाव तुमचीच आवय बापूय, तुमचेच शेजारी कोणूय तो हें बरे भाशेन केलें जाल्यार जेजू म्हज्या वरवीं तुमकां सांगता ते सगळे जावन आसात सांत, सांतिन्यो स्वर्गीन राज्यांत. हें आमी मानूंक जाय. आमी आतां आमचेंच चिंतूंक जाय हें भागवंतपण आमकां मेळटलें जाल्यार खऱ्यांनीच आमी जेजू कितें सांगता तें आमी करता. ओ आमचें मौन दान दोन व्हड्यांचेर आसा. जेजूच्या व्हड्यांत आमी चलतना घोडी आमी जायते फावट दुसऱ्या व्हड्यांनी वचोंक सोदता. दुसरी व्हडी आमकां जाय त्या देखूनच आमी मोदेंच पडटा. आनी हें घडोवन जावच्याक म्हज्या मोगाळ भाव भयणानो, हें उतर बरेंपण सदांच आमी आमच्या मनान दवरूंक जाय. उबी रावया. काळजाची कोण मोवाळ दोया कोरेच बागी ताका दोया कोरेच मेळटा कोरेच मेळटा खुशी मोना जिकोन गोरी कोरेच बागी खुशी मोना जिकोन गोरी कोरेच बागी स्वर्गीय
खुशी मोना जी कोण गोरी कोरेच भागी. प्रामाणिकपणाक ताण येतात आनी बूक येतात ती सुभागी. देव तांकां दादोशी कोत्तलो. Blessed are they who hunger and thirst for righteousness, for they will be satisfied. बसूया. म्हज्या मोगाळ बाब भयणानो आनी एकदां खालतिकाय उलयतना आमच्या मनांत एक आसूंक जाय. दाखयात तुमी म्हाका एकूय सांत. आमी सांत म्हणपाक जाता तो सुबेरबायेक लागून आपूण व्हड म्हूण दाखोवन सांत जालो जाल्यार दाखयात खंयचोय एक सांत. सगल्या सांतांनी ही चाल चलूंक जाय. खालतिकायेची चाल. खालतिकायीच आसल्यार जाल्यार तांकां अवताराचो मान मेळटा. सगलो लोक ताका सांत म्हूण मानता. पूण व्हडपणान चल्लो जाल्यार म्हज्या मोगाळ बाब भयणानो आमीच ह्या मनशाक ह्या वस्तोऱ्यांक केन्नाच पातयना. पूण कोणूय खालती जालो जाल्यार आमचें काळीज एक खालतिकायेच्या मनशां सोवें वस्तोरे सोवें भुरग्यां सोवें ओडून येता. आनी हे काळीज ओडून ताचे सोरें येता म्हणून थंय आमी देव ताच्या काळजांत आसा म्हूण मानता. देव ताच्या काळजा वरवीं दुसऱ्यांक खालतिकाय दिता म्हूण आमी मानता. सर्वेस्परा ह्या वखदार आमकां ही खालतिकाय सगल्यांक आनी एकदां तुंदी. आमचें व्हडपण दाखोवंक आमी जायते जाण आमी दाखयता. आनी हे व्हडपणाक लागून जेजू आमी केन्नाच वयर सरोना. हें व्हडपण आमच्या काळजांतलें काडून जेजू ह्या मागण्या वरवीं आयज आमी तुजे लागीं मागता. आमकां खालतिकाय दी. ही खालतिकाय जायते आमच्या भाव भयणी दाखयतात. जायत्या खोरण्या वरवीं जायत्या एकामेकाक आदार दिवन तर मोगाळ जेजू हेंच आमच्या काळजान ह्या वखदार आनी एकदां तूं घाल. आनी खालतिकायेनूच आमी तुजो पाटलाव करूंक आमी फुडें वेतले म्हूण आमचें मन उक्तें कर. आमचें काळीज उक्तें कर. आनी जी एक दुयेंस व्हडपण म्हणटात तें म्हज्या मोगाळ भाव भयणानो एक दुयेंस. ह्या दुयेंसाक लागून आमची खालतिकाय पिड्यार जाता. तो जेजू हें दुयेंस तूं पयस कर. उबी रावया. काळसाची कोण नितळ निर्मळ कोरेच भागी. देवाक पोळ्यो कोरेच पावता. कोरेच पावता. खुशी मोना जी कोण गोरी कोरेच भागी. खुशी मोना जी कोण गोरी कोरेच भागी. सुरगीचेरा कोरेच ताची कोरेच ताची. खुशी मोना जी कोण गोरी कोरेच भागी. दोयाळ ती सुभागी. देव तांची दोया कोत्तलो. Blessed are the merciful, for they will be shown mercy.
बसूया. जेजू कित्याक आमचे पासत आयलो? दोयाळ देखून. दोयाळपणानूच जेजू आमकां वयर उबारूंक आयलो. हेर कांयच ना. दोयाळ ताचें काळीज इतलें दोयाळ म्हज्या मोगाळ भाव भयणानो. आमी जायते फावट एक सावळी पासून जेजूच्या काळजा सारकी ना. दोयाळपण हें आमच्या मनांत आसूं जाल्यार आमच्या फॅमिलींत कितलें बरें चलता. घोव बायलां मदें कितलें बरें चलता. भुरग्यां मदें कितें दोयाळ जाय जाल्यार एकामेकाक सवें शेजाऱ्या मदें. आनी हें दोयाळपण म्हज्या मोगाळ भावा भयणानो तेच भाशेन जावन आसा एक दुसरें दुयेंस. आनी ह्या दुयेंसाक लागून जायते फावट आमूय खाला पडटा. आमकां भलायकी ना. आमची भलायकी पिड्यार जाता. कित्याक आमी आमचें दोयाळपण दुसऱ्यांक दाखोवंक भियेता, लोसता. आमीच हें आमकांच दवरूंक सोदता. त्या देखून देवान आमकां दाखयलेलें माप GPS जायते फावट आमी वळखना. तें सोडटा आनी आमकां जायते वाटेन आमी चलता. ते देखून म्हज्या मोगाळ भावा भयणानो हांव आनी तूं जायते फावट सांडटा. आनी एक पाट ही वाट चुकली म्हणटच ती परतून आमकां मेळोंक अशें जायतो वगत लागता. तर जेजू आमी सगले हें दोयाळपण विसरून आमचीच वाट आमी पळयता. तर ह्या वक्तार मोगाळा जेजू तूं आमची काकलूत कर आनी परतून ह्या दोयाळपणाच्या मार्गार रस्त्यार आमकां परतून ओडून हाड. सगल्यांची कोण शांती कोता कोरेच बागी देवा भुरगी कोरेच म्हणशी कोरेच म्हणची तुशी मोना जी कोण गोरी कोरेच बागी तुशी मोना जी कोण गोरी कोरेच बागी सुर्गीशेरा कोरेस्ताची कोरेस्ताची तुशी मोना जी कोण गोरी कोरेच बागी काळजान नितळ ती सुभागी ती देवाक पळयतली. Blessed are the clean of heart, for they will see God. बसूया. म्हज्या मोगाळ भावा भयणानो काळीज आमचें काळीज सगल्या इगोर्जां परस व्हड, सगल्या कातेद्रां पळय व्हड, सगल्या मोनुमेंटां परस व्हड. आमचें काळीज इतलें व्हड देवान आमकां दिलां. कितले व्हडली इमाज्यो इगोर्जो आमी बांदूं पूण आमचें काळीज ह्या इगोर्जांहून व्हडलें. हे काळजांत आमकां जाय तें आमच्यांनी ओडून हाडूंक येता. हें काळीज आमी जेजू सारकें कोत्तलें जाल्यार तें काळीज नितळ आमी दवरूंक जाय. हे काळजाक लागून म्हज्या मोगाळ भाव भयणानो आमची भलायकी ना जाल्यार आमी जाणां. दोतोरांनी आमकां सांगलें जाल्यार काळीज बरें ना म्हूण तेन्ना आमकां व्हडलो दुबाव येता. आमी घोडे कितलो वगत जियेतलें जाय तें जाण अवचितूच काळजाचो हाताक जावन मोडटात. कित्याक हें काळीज आमकां सांबाळटा. आनी ह्या काळजाक लागून म्हज्या मोगाळ भाव भयणानो जेजू समें आयज मागुया. कोणूय
काळजाच्या दुयेंसाक आसा जाल्यार तीं काळजाचीं दुयेंसां पयस करूंक आनी हें काळीज जें देवान आमच्या कुडीक धाकटी कूड पूण काळीज व्हडलें ह्या व्हडल्या काळजाक देवान आमचेर आशिर्वाद घालून आनी जीं कोणूय खोस संस्थात जाल्यार तांकां देवान आमच्या मागण्या वरवीं आयज आमच्या सगल्या ह्या जेजूच्या सायबणीच्या आसऱ्या कालासां आयल्यान देखून आमकां ही भलायकी फावो करूंक पूण हें काळीज बरें दवरूंक अशा मोगाळ बाब भयणानो आमी वावरूंक जाय काळजान कितेंच आमी घालूंक उपकारना जाय ते पावटी काळजाची आमीच पिड्यार करता आमी चिंता आमी कितलेंय पियेलें जाल्यार हे काळजान कितेंय आमी घातलें जाल्यार तें तशेंच उरतलें म्हणना जाय ते पाट आमचोय गुन्यांव आमी बरे भाशेन बरें जेवण जेयना बऱ्या भाशेन जेयनासतना आमीच आमकांच घातकी जाता चड करून कोणूय सोरो पियेतात जाल्यार म्हज्या मोगाळ बाब भयणानो हो सोरो आमच्या काळजाक बरो न्हय हें आमी जाणा तरी आसतना जाय त्या भासांची आमी नाका जालेली आमच्या कुडीन घालता आनी ही भलायकी जी देव आमकां दिता ती आमीच पिड्यार करता तर आमचे दोळे उगडूंक देवान आयज आमकां शक्ती दिवंक भलायकी दिवंक आनी ह्या वरवीं आनी एकदां म्हज्या मोगाळ बाब भयणानो आमीच आमच्याच कुडीक बरी करूंक आमी वावरूंक जाय देव केन्नाच आमकां आदार दिना जरी तर आमी आमकांच आदार दिना जाल्यार आवर गॉड इज नॉट गॉड ऑफ लेजिनेस आवर गॉड ऑलवेज गिव्स अस more power when we work for that. We have to keep that in mind. So I Jesu तुझ्या सोरशें आमी येतना हें व्हड देणें आमकां फावो कर आमचें काळीज गोट करूंक आनी कोणूय काळजाच्या पिडींत आसा जाल्यार जेजू तांकां तुज्या आदारान बोरींग कर उबी रावया काळजाची कोण नितळ निर्मळ कोरेच बागी देवाक पळोवन कोरेच पावता कोरेच पावता खुशी मोना जी कोण गोरी कोरेच बागी खुशी मोना जी कोण गोरी कोरेच बागी सुर्गीचे राव कोरेच ताचेर कोरेच ताचेर खुशी मोना जी कोण गोरी कोरेच बागी शांती करतात ती सुभागी देव तांकां आपली भुरगीं म्हणटलो Blessed are the peacemakers, for they will be called the children of God. बसूया मोशा मोगाळ बाब भयणानो आयज जायतीं पावलां कशें परी आमी घेवंक जाय तीं पयल्यान सगळ्यान व्हडलो खुरो आमच्या माथ्यार जावन आसा ह्या उतरां वरवीं हेर आमी कितलेंय करूं पूण जेजूची देवाची भुरगीं म्हूण ह्या आतां सुभाग मेळटा तें व्हडलें देणें देवान आमकां कसलीय गिरायस्काय दिवं कितलेंय गिन्यान दिवं कितले टायटल आमकां मेळूं पूण व्हडल्यांतलो व्हडलो टायटल जावन आसा जेन्ना देव आमकां आपलींच भुरगीं म्हणटात तेन्ना ते देखूनच संस्कारेक लागून शांती हाका लागून देव आमच्या माथ्यार एक व्हडलें कुरो घालता आनी हे शांतीपण कोण करूंक वावुरतात ती आपलीं भुरगीं म्हणटात
केदें व्हडलें मान म्हज्या मोगाळ भाव भयणानो. जरी तर जेजूस आमकां हें सांगता जाल्यार जेजू फटकीर न्हय, जेजूक दुडबांक लागून सांगना, जेजूक कसलेंच व्हडपण नाका. जेजूचीं उतरां हीं आयकून म्हज्या मोगाळ भाव भयणानो, जरी तर आमी शांती करूंक सोदता, आमी घोडे सगळे मिनिस्टर न्हय, सगळे चीफ मिनिस्टर न्हय, प्रेजिडेंट न्हय, हे थोड्यांकूच घोडे मेळटा. पूण आमची शांती आमचे लागीं करूंक आमच्याच फामिली मदें आसा, वाड्या मदें आसा, आमच्या इगोर्जेक येतात तेन्ना आसा. आमकां जाय तो सोयेग आसात म्हज्या मोगाळ भाव भयणानो. ही शांती शिंपडावंक पाद्री जातलो म्हणून, मिनिस्टर जातलो म्हणून आनी व्हड जाग्याचेर पावून म्हूण शांती दितलो म्हूण विसरूना, हें विसरूंक जाय. आमी खंय आसा तेच जाग्याचेर सोन ही शांती आमी सांबाळूंक जाय जाल्यार जेजू आमकां आपली भुरगीं म्हणटलो. केदें व्हडपण म्हज्या मोगाळ भाव भयणानो. हें डिप्लोमा आमकां जाय ते भाशेचीं डिप्लोमा मेळटात. बरीं भुरगीं शिकलीं जाल्यार बरें डिप्लोमा मेळटा. आनी जाय त्या तरेचीं थोडे सगळे वण्टीचेर बरोवन घालतात, हें डिप्लोम तें डिप्लोम. तुमी वचत दोतोरांच्या कित्याक गेलीं जाल्यार तिंगा सगळीं डिप्लोमा आसात, खूंय पास जाला तो. तेच भाशेन हेरूय आदवोगादां तींय जाल्यात आनी कोणूय तेंची सगळीं डिप्लोमा वण्टीचेर लायलेलीं आसात. पूण हे सगल्या मदें व्हड डिप्लोम जावन आसा म्हज्या मोगाळ भाव भयणानो. आमी हें डिप्लोम आमच्या घरांत लायलें जाल्यार एक दीस देव म्हाका आपलें भुरगें म्हणटलो म्हणून. ताच्याहून आनी दुसरें डिप्लोम आमकां केन्नाच फावो जावचें ना. उबी रावया. सगळ्यांची कोण शांती कोता, कोरेंच बागी देवा भुरगीं कोरेंच मोडची, कोरेंच मोडची. खुशी मोना जी कोण गोरी कोरेंच बागी, खुशी मोना जी कोण गोरी कोरेंच बागी. स्वर्गीचे राज कोरेंच ताचे, कोरेंच ताचे. खुशी मोना जी कोण गोरी कोरेंच बागी. आनी जायत्यांक आपली मागणी केल्यांत. ही मागणी म्हज्या मोगाळ भावा भयणानो म्हाका इंग्लीश भाशेन बरोवन दिला देखून इंग्लीश भाशेन हांव कोत्ता. Lady requesting to pray for peace in their family. Daughter is spoiling peace in their family because of her boyfriend. So pray that she may love her family. Mother requesting to pray for her son who is very sick with diabetes and alcoholic, who has just left his desire to leave his wife. Very sad. Pray for my son-in-law suffering from skin psoriasis to get completely healed, and also that he may get a job he is seeking. Pray for my alcoholic husband that he may stop drinking and give peace in our house. Pray for my brother suffering for Parkinson. Please pray for a 1-month-old baby whose left eyesight is weak and requires an operation. Pray for Alicia D'Souza, aged 26 years, who is battling depression and anxiety. Please pray for her recovery and may she get healthy again. Also, pray for peace and love in our family. Pray for Alicia, a 5-year-old girl who is suffering from swollen adenitis due to his sight. She is unable to breathe properly from her
nose. Doctors have suggested surgery. If her condition doesn't improve, please pray for her health that she may recover with medicines. Please pray for Markwin for his good health, and since he is in SSC, that he may study well as he doesn't want to study, but only wants to roam. Please pray for good health of Miguel. Pray for Agustina Costa to give up his alcoholic habits, and also to get job and peace in our family. Pray for Juanita Gonsalves for healing of diabetes and related swelling of legs. Sorespora, tu सगळे भासो वळखताय, हे सगळे भासो आमी उलयता ते तुजेच देणे. तर हे भासां वरवीं मोगाळा जेजू तूंच ही सगळी देणी फावो कर, आनी ह्या देण्या पासो जेजू आमी तुजो उबार उपकार मानता. दितलोय म्हूण आमी पात येता, आनी त्याच परी म्हज्या मोगाळ भाव भयणानो तुमच्याय काळजांनी आनी एकदां कसलेंच मागणें आसा जाल्यार पादविकार हें बेंसांव दितना सगळीं हें बेंसांव घेवन जेजूचें बेंसांव ह्या वखदार आमी घेवचें. प्रार्थुया. देवा, एका वर्षापाच्या संस्कारांत तुवें आमकां तुज्या कोश्टा मनाचो उगडास घडोवन दवरला. तो तुज्या मासा रोगताच्या पवित्र गुटाची भक्ती करूंक आनी ह्या वरवीं थांबून आसतना तुजे सोडणीचो फळ आमकां भोगूंक फावो कर. तूं येता राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. आमेन. जेजूचो आशिर्वाद घेवच्या आदीं तुज्या काळजान आसा तितली मागणी देवा मुखार दवर. एक वरभर जेजू सांगात सारलें भाग्यांचेर नियाळ केलो. दुनिया जेजू तुका ह्या दिसांनी आमकां भोगूंक अणभवूंक तूं संदी दितलो. नव्यानांच्या दिसांनी तुज्यो मिलाग्री आमी अणभवूंक तुजो अणभव आमकां घेवंक कालतिकणी मागता. आमी दिमेर पडल्या आमी उसकोत मनीस. दुनिया जायती मांडावळ केल्या आमी नव्यानांक ती सगळी सुफोड कर. आनी म्हजें एकूच मागणें दवर एका काळजांतान गोराब्याक हे नावेलच्या आनी भायर आसात तांकां नावेल करा. सगल्यांच्या घरांनी शांती दी सोम्या. काळजाच्या मनांची सगळीं नावेलकारांक खुशाल आसूं तुज्या तूंच आमची ग्रेस्ताय करूंक. जेजू तुका आशिर्वाद दिता. खुशाल जा. आयज जायत्यांक पेखवणी मेळटली हांगा हाजीर आशिल्ल्यांक ह्या खेरीत भशेन ह्या पवित्र वरान वांटो घेतात तांकां हो जेजू तो काल आयज आनी सदां काल तोच. जेजू गांवचेर आनी इगोर्जेन मिसोड आसात तांचेर आशिर्वाद घाल. आयज कितलो लोक आयलो इगोर साफ करूंक जेजू तांचेर आशिर्वाद घाल. साबार लोक इगोर्जेक साबार तरुणी आदार दिता. आर्गान तुका जेजू ह्या लोकां पासत हे सगळे म्हज्या फिरगोसकारां पासत वांकडणी दिता जेजू. मोहिमा दिता जेजू. हे सगलो लोक हे फिरगोजेन आसा तितल्याय लोकां पासत कितलीं वायट ती जावं जोर एकल्या पासत तुका आर्गां वांकडणी. कोणाकूच आशिर्वाद दिनासतना परत धाडी नाका. पेखवणी दिनासतना परत धाडी नाका. मनार शांती दिनासतना परत धाडी नाका. आशिर्वाद घेवया.
मोसो पाटलाव करून खुशी खुशी जाल्या तुजो कुरी सुबा चलये मोचे पाटले मोसो पाटलाव करून खुशी खुशी जाल्या तुजो कुरी सुबा चलये मोचे पाटले